Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. How Dr. Tina, and we have started this Ayurveda clinic. This is my first branch in India on my own. I have a project with Healthway, tied up with Healthway hospitals, and this is my own clinic wherein here also we are tied up with Healthway, wherein our consultants of Healthway will come here and this will turn into a polyclinic soon. We have started this basically as an Ayurveda pharmacy and clinic with the aim की आयुर्वेदिक मेडिसीन जें आसा पळय थ्रू फार्मासी रिटेलांतल्यान प्रत्येक मनशाच्या घरा पावपाक ताका इजी जावपाक एक भरपूर कमी फार्मासी आसा गोंया भितर जंय रिटेल मेडिसीन मेळटा ओवर द कावंटर वचून मेडिसीन घेवपाक मेळटा हांगा एक डॉक्टर फूल टायम आसतलो जो एसिस्ट करतलो कितेंय कोणाकूय गरज आसल्यार आनी त्या प्रमाणे मेडिसीन दितलो सगळे ट्रिटमेंट हांगा जातले लायक पंचकर्मा स्लिमींग ट्रिटमेंट्स आमी चडशे ट्रिटमेंट रिवर्सल प्रोग्राम्स आसा आमचे जितून आमी किडनी रिवर्सल्स लिवर रिवर्सल्स डायबिटीज रिवर्सल्स आनी अशी मेटाबॉलीक रिलेटेड जी प्रॉब्लेम्स आसा वेट लॉस प्रोग्राम्स जितून गॅरंटीड रिजल्ट्स येता जे आमी आतां 2 वर्सां इन कोवीड करून इट इज प्रूव्ड ऑन मेनी पेशंट्स दॅट वी हॅव गिवन गॅरंटीड रिजल्ट्स दुसरें म्हळ्यार आय हॅव स्टार्टेड अ न्यू डिविजन which is called as diet and wellness division. Diet and wellness हो एक इम्पॉर्टंट पार्ट जावन आसा आयच्या काळांत असोसिएटेड विथ मेडिसीन आयुर्वेदान एक कॉन्सेप्ट आसा आहार विहार आनी औषधी सगळ्याकूच मेळटा विहार योगांतल्यान सगळींच जाणां घराय बीन करतात पण आहाराक कोण इम्पॉर्टन्स दिना आनी इफ अशें आसा की आहाराकूच लागून चडश्यो व्याधी तयार जातात तर हो आहार कसो घेवचो ताचो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स आनी प्युअर ऑर्गेनीक फॉर्म डायबेटीक किट्स म्हण BP रिलेटेड किट्स म्हण ही सगळी किट्स एक म्हयन्याक जी लागतली ती आमी पेशंटाक हांगा करून दितली प्लस ऑर्गेनीक कावंटराचेर सगळ्यो टायप्स ऑफ मिलेट्स फॉक्सटेल मिलेट्स लिटल मिलेट्स फिंगर मिलेट्स प्रत्येक टायपाच्यो ज्यो मिलेट्स आसा त्यो हांगा मेळटल्यो इन 100% ऑर्गेनीक सर्टिफायड विथ ऑल सर्टिफिकेशन्स रिक्वायर्ड FSSAI आनी सगळे सर्टिफिकेशन्स आमचे कडेन आसा सेकेंडरी टू दीस हें क्लिनीक मडगांव हाडपा फाटल्यान उद्देश म्हणल्यार हेल्थवे इज इन नॉर्थ सायड सो सावथाचे जे पेशंट्स आसा पळय ते हेल्थवेन वचपाक तांकां त्रास जातालो सो हेल्थवे डॉक्टर्स वूड कम हियर एंड इट वील हेल्प द साउथ पीपल टू गेट द ट्रीटमेंट फ्रॉम दीस हेल्थवे कंसल्टंट्स. So we have partnered with Healthway. We were the first Ayurveda clinic to partner with an allopathic. I always believe that integrated medicine can give best results to the patients. Because ज्या पर्यंत आमी म्हणटली की आयुर्वेदिक चड बरें किंवा ॲलोपॅथीक चड बरें अशें कांयच आसना इट इज बेसिकली पेशंटाक जी त्या टायमार गरज आसा त्या गरजेक पावपाक गरज इट इज आयुर्वेदीक आसूं मागीर तें ॲलोपॅथीक आसूं आनी मागीर तें होमिओपॅथीक आसूं ऑल मेडिसिन्स एट देअर लेवल आर द बेस्ट. Here we are going to integrate in a way म्हळ्यार आमी डायग्नोस्टीक टूल्स आसा पळय ऑफ मॉडर्न सायन्स वी आर फुल्ली गोईंग टू यूज इट इफ रिक्वायर्ड आमी कॉन्स्टिट्युशनल एनालिसीस बाय आयुर्वेदा करतली डायट दॅट इज आहार आनी विहार थ्रू आयुर्वेदा करतली बाय डुईंग ऑल दीस आय थिंक वेलनेस वील बी प्रमोटेड इन अ बीग वे which is a need of today. When COVID came, we all realized immunity became the most important concept. Immunity and हेजे मुखारूय बीन immunity will stay most important. So ahar asa poi is very important to build up this immunity. We were the first people to launch a COVID kit in Ayurveda with our Chyawanprash and lot of other products on the tray. So I think with promoting immunity in the right way, promoting ahar in the right way, vihar in the right way, and of course Ayurvedic is a big science, an ancient Indian science wherein lot of medicinal preparations are there which along with all this ahar vihar केले जाल्यार a person even a chronic disease can give good results. So main aim आसा पेशंटाक बरें दिसप पेशंटान परत येवन सांगप डॉक्टर 15 दिसांनी म्हाका बरें दिसलें डायबिटीज पेशंट आसा ते during this function of mine I have so many patients of mine who can vouch की तांची कार्डियक कितलीशी प्रॉब्लम सॉल्व जाल्या blocks have been cleared. I have reports which can prove echoes which can prove that the blocks are not there anymore. My kidney patients have been treated very very well. Diabetes patients are come on to their normal routine. BP patients are come on normal routine. So I think through this clinic and many more clinics to come in every state of India, we are going to propagate this Ayurveda. I've started Ayurveda Foundation.
That's only for propagation of Ayurveda. Propagation is very very important. आमची own science आमकां खबरूच नासली. Only in COVID we came to know that we have Ayurveda. We should run towards Ayurveda. We should build our immunity through Ayurveda. So हे सगळें करता आसतना since we have realized our ancient old science, which is our own very science, let's take it further. Let's make it a part of our life along with allopathic, along with homeopathic, integrate it and use it for the welfare of the people. This clinic of mine is located in Costa Tower behind Grace Church on the first floor. It is in the center, in the heart of Margao, and then I am available at Healthway Hospital for consultations as well. ह्या मिनिस्ट्रीन हांव गेली 7 वर्सां काम करतालो. ताजोच एक भाग म्हणून आज डॉक्टर टीना दास हांणी डिस्पेन्सरी उडी केल्ली आसा आनी मडगांव सारक्या मोठ्या सिटीन आयुर्वेदाचो प्रचार प्रसार गेली कित्येक वर्सां चलतालो आनी अश्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन डिस्पेन्सरी हॉस्पिटल अशी खूब आमची जी इंडियन सिस्टम आयुर्वेदा आसा हाजी वाड बरीच जाल्ली आसा. लोकांक आज आयुर्वेदाचें म्हत्व पटलां ही बरी गोष्ट आसा. आमच्या देशांतूच न्हय जवळ जवळ परदेशांत सुद्दां ह्या आपल्या आयुर्वेदाची जागृती जाल्ली आसा. कारण कोरोना काळांत जवळ जवळ 150 देशांनी आमचे कडल्यान हांगा आयुर्वेदाचें इतर सगळी जी आमची इंडियन सिस्टमाची पॅथी आसा त्या पॅथीची वखदां मागून घेतलीं, प्रिवेंटीव म्हणून घेतलीं, औषध म्हणून घेतलीं आनी खूब लोकांक आयुर्वेद पावलो. आमकां खुशी भोगता की आमच्या पुर्वजांनी 5000 वर्सां पयलीं हो आयुर्वेद हांगा देशांत हाडलो. पण काही मदले काळान आमचेर आक्रमण जाली, पारतंत्र्यांक ही पॅथी दाबली गेली आनी आज मोदी नरेंद्र भाई मोदीची सरकार आयल्या नंतर लगेच ताणें एक नवी मिनिस्ट्री ही सुरू केल्ली, आयुष मिनिस्ट्री. आनी ह्या मिनिस्ट्रीन योगा आनी आयुर्वेदा ताचे फाटफाट बाकी सगळ्यो पॅथी आज सगळ्या जगांत पावोवपाचें काम केल्लें आसा. ही पॅथी जी आसा ती तिका सायड इफेक्ट ना आनी डिसीज जे रोग जे आसा ते मुळा सकत काडपाचें हें काम करता. आनी ह्या पॅथीची जर आमी उपासना केली, ही पॅथी जर लोकां पर्यंत पावयली जाल्यार एक निरोगी भारत असो निर्माण जावपाक उशीर लागची ना. आनी म्हणून हांव सगळ्या डॉक्टर टीना दास, इतर सगळे आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्धा ह्या सगळ्याचें जे काम करपी डॉक्टरांचें हांव मना पासून अभिनंदन करता. आनी आज सरकारी स्तराचेरय खुबशे डॉक्टर आज सरकारी नोकरेन सांबाळिल्ले गेले आसात आनी आपआपले परीन आपआपले पॅथीचें काम करतात. गोंयांत आमी गेली 4-5 वर्सां एक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटलाचें काम हांगा मोती दोंगराचेर चालू आसा. ते काही तेंपान ते लोकां खातीर सेवे खातीर उपलब्ध जातलें. दुसरें हॉस्पिटल आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी वेळग्यां सांखळी मतदारसंघाक दिल्लें आसा. ताजें काम जमनी लावन मातशें डिले जालें, तेंय काम सुरू जावपाचें आसा. आनी सगळ्यांत मोठें इन्स्टिट्यूट आमी हाडलां ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. हें आमी धारगळ जे एअरपोर्ट जे जाग्यार जाता त्या जाग्यार गोंय सरकारान आमकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली आनी आमी जवळ जवळ 301 कोटीचो प्रकल्प आज सादारण पूर्णवताच्या मार्गाचेर आसा. जवळ जवळ कन्स्ट्रक्शन पुरो जाल्लें आसा. तातूंतल्यान 150 बेडाचें हॉस्पिटल आयुर्वेदाचें, रिसर्च सेंटर, पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज आनी अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेज अशे तरेचें थंय काम जातलें आनी तें काम फुडल्या 1 वर्साचे भितर तें सुरू जातलें. आज जी लोकांक जागृत जाल्ल्या लोक आज आयुर्वेदा कडेन, इंडियन सिस्टमी कडेन वळत आसा, ही बरी गोश्ट आसा. प्रत्येक पॅथीची आपली ताकद आसा. पण आमची पॅथीची जी ताकद पुर्वजांनी ज्या पद्दतीन करून दवरलेली आसा की रोग जावचोच न्हय अशा पद्दतीचें जर आमी जिवन जगलें, हेजो सगळे जर प्रोटोकॉल पाळ्ळे जाल्यार मनीस रोगी केन्नाच जावंक शकची ना. ताका म्हणजे सादारण 3 ऋतू, दिनचर्या, ऋतुचर्या ह्यो जर आमी पाळ्ळ्यो आनी त्या पद्दती प्रमाणे वागले जाल्यार खरोच भारत डिसीज शिवाय भारत म्हणजे रोगमुक्त भारत जावपाचें स्वप्न जें आसा सगळ्यांचें तें पुराय जातलें.